स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक बायपास करून मडगांव नगरपालिकेत नोकऱ्यांची जायराती काढल्या. सरकारी नोकरेत पारदर्शकता उरची म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडले. मात मडगांव नगरपालिकेत काडिल्ले पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक कुशीक दवरून भायले भायर प्रसिद्ध करता हाचेर प्रभव नायक हांणी आक्षेप घेतला. नोकरेक पात्र आशिल्ल्या उमेदवारांचेर अन्याय जावचो न्हय अशें प्रभवाचें म्हणणें. 2 दीस पयलीं आमचे गोयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी एक स्टेटमेंट दिल्लो की ग्रुप सीचे जे रिक्रुटमेंट आसतले ते इट हॅज टू गो थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमिशन. आतां स्टाफ सिलेक्शन कमिशनांतल्यान तांच्यांनी कित्याक वचपाक जाय म्हणिल्लें ताकी हातूंत भितर एक ट्रान्सपरन्सी उरची ओवरऑल प्रोसेसान. आनी दुसरें जो मनीस त्या पोस्टाक सुटेबल आसा ताकाच एलिजिबल आसा ताकाच तो पोस्ट मेळचो म्हणून बेसिकली ऑन मेरिट्स. आनी ते तशेंच जावपाक जाय. पोस्ट म्हणटे ऑन मेरिट्सूच मेळपाक जाय जाल्यारूच त्या पोस्टाक तुमी जस्टीस करपाक शकतले आनी लोकांकूय. आतां हे सगळे स्टेटमेंट आसतना पासून काल मारगांव म्युनिसिपालिटीन थोडे जॉब्स एका पेपराचेर मार्केट केले. तातूंत भितर 11 LDC जॉब्सूय आसा, एक सायट सुपरवायझर आनी एक असिस्टंट मेजनाचो जॉब आसा. सो हातूंत भितर थोडे जॉब्स आसा ते ग्रुप सीन येतात. आनी हे सगळे काडटना तांच्यांनी पळय जो डायरेक्ट मार्केट केला स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक सायडीन दवरून हे कित्याक केला हाचे फाटल्यान हेतू कितें हाचे खातीरूच हांवें ऑब्जेक्शन रेज केला. कित्याक म्हजे प्रमाणे जे जॉब्स आसा ते मेरिट्साचेरूच वचपाक जाय ताकी खंयच्याच मनशा कडेन स्पेशली भुरग्यां कडेन, कित्याक की हे जॉब्स पळय जे आसा तांची जर हांवें क्रायटेरिया वाचली जाल्यार भुरगेच ह्या आमकां जे यूथ आसा आमचे युवा आसा ते सगळे अप्लाय करपाचे आसा. तांचे कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आनी कोणाच कडेन इनजस्टीस जावची न्ही म्हणून आमी तें ऑब्जेक्शन हाडलां. तशेंच हालींच CPन सगळ्यांचे प्रमोशनां करून उडयल्लीं आसा. सो हांचेरूय तुमचें कितें म्हणपाचें आसा? ना, प्रमोशन केला ती गजाल वेगळी, पूण तरी आसतना फाल्यां तांकां पासून जर ह्या पोस्टान प्रमोशनाक हाडटले आनी बाकीचे लोक जे पळय हांकां अप्लाय करतले ते तांच्यांनी वेटेज पळोवपाक जाय. जो पळय मेरिट्साचेर चड बरो आसा ताकाच ह्या जॉबाक घेवपाक जाय. कित्याक ज्या जॉबाक दुसरो मनीस सुटेबल ना ताका जर घेतलो जाल्यार तांकांच त्रास तो आनी लोकांक आनी त्रास, पयलीं त्रास जाता. म्हणटकीर तांच्यांनी दे हॅव टू गो ऑन मेरिट्स म्हज्या प्रमाणे. कित्याक हातूंत तांकांय त्रास जावचो ना आनी खंयच्याच मडगांवकाराक त्रास जावचो ना. हांव फक्त मडगांवचे रिलेटेड म्हणून उलयतां.